होय गो गोतस गो तुका ती रत्नमायनी सोकमायस पळय सगळो दीस गावन तुल्याल पंचायतीक उलोवन मरची गो काहीच काम गी म्हणू वै गो रमा कसं लेक नव्हे विंगर जाल घरात पुरा सासाम वेंचुचे घरांत कुवाळ कुसल्यारी कळना तांकां वय गो आमक कसं लॅक दुसऱ्याल खबर नुत बशी तकडे वय गो तुका गोतस एक विषय ती गिरजी मायस पळय गाली पळय तुगो पयर पुरो समाशील मारी दी गाली एक टाईट जीन्स आणि लेंगुंड टॉप घालून वतूस गोई एक कसं गेला गो या प्रायरी वर्ष गोतस तुका उमात गेले 50 वर्ष गो 50 वर्ष गो या प्रायर गोयो वेसू सांगत पळ ही पडली पंतीशी पयर ही गे स्टेटस हांव पळयला ही 50 वयर जाल्ले जीन्स टॉप पुरा घालून बिचार एक नांतशील म्हणल्यार येत दिली आणि सांगत तिक्का वय गरमा कसं लेक नव्हे आमका घालू ना पाप ती गेला अशी ती घालो ती भोव ते वय गरमा पयर तू वय घाल भोवन तशिली हांवें पळयला तशी नाही गोते ते मिगेल सुन्ना नस पडे मस्त तो वक्त हे केलं गो घालायच माय घालायची तुमक चंद दिसता घालायची म्हणून ताची खातीर पर गाव नवे म्हणून घालल गो तितलेची हांव गल्ला म्हणू तू कशी कळली गो हेजे ना पुरे हीच काम पंचायतीक करचे हांगा सकून तई तुकुनांगा म्हाका कोणी सांगिल ना हांव तुगेल सुन्ने स्टेटस पळयलेल गो कसं जाल्यात घाल्ल्यारी प्राय एक संकी मात जीवन उल्हास का जीवन उल्हास वय ग उल्हासच तशी हांव कशी दिसतशील गो सांगची गो रमा तू 16 वर्सां चेल्लीशी दिसतशील गो Oh my god. वय गो 16 वर्सां चिल्लीशी दिसतशील हांव सांगली म्हणू पुरा कडे घाण भोव नाका गांवांत तू कडवे आत पळय तुवें ते गिरजाल काणी सांगली तशी मागीर रमाल काणी पुरा आजन सांगू सूर करतलीची आयको मारतल्यार हांव येता न्ही जायना वे ये गडी बैस गो कसं हांव सोड तुका सुन्न आसा न्हू घरांत तू म्हणल्यार म्हणके तुका अनेक विशय गोत्तस वे रमा ती येदूर घरची कस्तूर मायस पळय ती दापना व्हडले हार हाडला गो म्हाका दाखोवन गेल्ली अनेक गोतस तुका 15 जरा कापड काही गोसाय बिणी म्हाका घेवन येईल दाखोवचे तांबे जरी काही ताका तुका गोतस कितें अयो तिणी सांगले म्हणून तू पुरो नमगल गो तिणे दाखोवना हार घेवचो तिणे सांगले म्हणून तू नमगली ती ते रोल्ड गोल्ड अंगडी घेतील गो ते 1 ग्राम गोल्ड अंगडी हांव येशील ते घेवच्याक ती दुसू अयो देवा 1 ग्राम गोल्ड वे हांव लेखली गो जरलू गज्जूचे मीठ ना म्हणटा ती केन्ना आनी कशी हे हाडली ही हारून अयो ती सू म्हळ्यार सुक्रुंड करत गो तिणे सांगील पुरो तू कसं न्ही नमगो नाक गो वय वे आतां कळ्ळी पळय म्हाका त्या विशय म्हळ्यार रे न्ही गो रमा पयर तू एक हार घाल नाही प्रचंदस म्हणले हांवें ते थंयचे की वय गो व्हड्डान घालल्यार मात्र बंगार वे आम्ही घालल्यार ते 1 ग्राम गोल्ड वे गो रमा कोपली वे तू हांव अशी निमगेल्यार गो कसो न्हू तशें कोपता बेजार कर ना गो तशी कोप येनी गो म्हाका हांव ते कष्टारी हूम चिटून केलेलो हार गो तो बंगराच्यो हार गो तो बंगराच्योची बंगरची ते रमा तू वे सांगील 1 ग्राम गोल्ड अंगडी हांव येशील म्हणून तशी हांव निमगेल्यार शिवाय कसं न्ही लेखू ना गोसाय बिणी हांव तशी कसं न्ही सांगील नाही कसं मुसवे निगेल सुन्नानी म्हणली म्हाका ट्रेनरांनी वतन माय तुम्ही भांगरांनी घालू येऊ नकाची कसला म्हळ्यार चोरेनी जत्ता ट्रेनरी ताच खातीर घाल नाकाची म्हणली ताच खातीर हांव 1 ग्राम गोल्ड घेवचे चमकलेल गो गळो कानो हातो खाली सोडू जत्वे ताका हांव 1 ग्राम गोल्ड घेवन येवया म्हण चमकलेल गो तितलेंची Oh my god. आणि 4 जणांना वचून सांगू नक गो र माई 1 ग्राम गोल्ड घालून भोवंत म्हणू कसं गो रमा कसं म्हण लेखला तुवें मगेल रक्तान तू ना पंचादीक मेळेल विशय
हांव कसं नाही त्या रत्नमाई आणि सकमाई म्हणून लेखला होतो तुक त्या जलज महल कहाणी गोतस वे कोण गो माती जगड घंटी जलज वय वै गोरेमा पैरी हो ते मम्मा ते व्रत आईल ती कसं जल गोसवे थंय एक जावना उंडू दिलेलो हिणे उंडू चाबून खत्तान त्या सेट दोन कट्ट वस्त पळेला वे सूर केली गो हिणे लढाई ये रामा अशी जन पुरा भिवून गेलीची त्या व्रता म्हणतो तू लढाई रबली नव्हती हे सेट सम करू दुड्ड दिल शिवाय हांव हे म्हणतो सोडना म्हणली आमचे पाप त्या घरच्यांक हुनूच का घोटू जनाले दुरू मर्यादी गेली तांक पाप मागे लास्टाक तिक दुड्डू दिवन एक पटी धावंडाईल म्हळ्यार पळय पुरा जनाने एक पटी अय्यम माझ्या पुरा जना ती गेले सोडी गो ते जल जले तिने केदनाई कड्डी घालू मेंदूचे लढाईक तिक एक काम उमा तुका अनेक विषय गोतस वय तीस पळ चिंदी पैर वर्डिके येईल गो मिगे लगी जेवणा बशील मारे दी हिणे आंब्या उपकर वाढली म्हणून समो खाल्ले खाल्ले आंबो चिवलो चिवलो चिवल गो ते दोषान आंबो गो ते हांव सांगतशील तिका पळय तो सानस ताळ्या शिरकत म्हणून ऐकय नी मागीर चिवता आंब्या उपकरी उडयता चिवता एक ताळ्या शिरकून गो वे 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 काही ते खाऊच्या जायना म्हण मगीर कसले खाऊ का सांगिले का ऐकू का तो सान कत्तो म्हणला ती का सुरवेकची कसे अबलाशगी लेमचे मागिरी Oh my god. मेगेल पान दूध पाक वळल गो तो समीत खाऊचे जायनी मका हे बंबईचे मामा आले सोव्यानी सीधा उठान चमकली हांव तिका कसन गेल्ले म्हणून निम्मिले तेदन ती म्हणाली कसं नाही म्हणून निम्मिले ओ ही गेली हें कर मग ताळ्याक तू सिरकली का म्हण लेखला हांवें पाटीर एक दोन गुद्द गल पळय बडप 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 करून काप तो बडकनी मायर येऊन ते बंबईचे माम्माला पान्नार पडले हे देवा ते एक माम्मान एक इंग्लिशान सोविलस ना जाव का हांव उठायले नी सीद चमकली ही गेल्या आंब्या कत्त्या विलावरेस पळय हे देवा वही गोरमा ಕೆಲವು ಜನ आसताची शिची ते माये जो कातू सिरकून हृदय बैसून हार्ट अटॅक जेव्हा येईल जाल्यार कसं करचे शिले वांची खातीर खावका शिवाय खावची खातीर वांची करतात ಕೆಲವು जन पळय वय ग आमक कसल्याक वरल जनाल सुद्दी आम गेला आम्ही पळोया वही गोरमा आमक कसले कोणाले पंच देक त्या रत्नमाई सकमाई वेंचून उलयता आम्ही काही उलयता पळय Oh my god. आम्ही कष्टनी सुख ಸ್ವಲ್ಪ उल्लोचे ते वेगसने अर्ध गंट मात्र आम्ही कोणाले सुद्दी उलयतावय आमक जाव कवते पुरा वही गोरमा आमक कोणाले सुद्दी नाका कळव्या आम कसले कोणाले सुद्दी कसले गोरमा कोणाले विषय आमक जायवे कोणाले Oh my god. वही गो रमा तू गोतस की त्या माळी रंगाल विषय हा कोण गो तो मळी रंगा